प्राचीन कोण बाबा पयली मनाचे नवे सावधी प्राचीन कोण बाबा पयली मनाचे नवे सावधी पिसुया आमची काळजा नोयती आमची आंगोस्त्रा जेजू वरवी बापाशी उदार आमकां स्तोया प्राचीन कोण बाबा पयली मनाचे नवे सावधी प्राचीन कोण बाबा पयली मनाचे नवे सावधी. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रॉकी गामा हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसऱ्या दिसा आमी भेटयता लॉरी गामा हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. ह्या दिसांनी आपली परीक्षा करतात 10वेच्या आनी 12वेच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांची परीक्षा तांणी बरे भाशेन करूंक. हेर सगळी आमची मागणी आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन जीं कोण बरीं नात आनी हॉस्पिटलांनी आसात सर्जरी करतात तांचे पासत मागुया जेजूच्या गायांनी पवित्र गायांनी तांकां पेकोवणी फावो जावं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, जेजूचो उजवाड आनी देंवचाराचो काळोख दोनूय एकामेका लागीं झूज मांडटात. आमी कोणाचे वाटेन आसा, जेजूच्या उजवाडान काय देंवचाराच्या काळोखान. जायते पावटी आमी जेजूक पयस केला व जेजू कडली आमी भायर सरल्या आनी आमी देंवचाराच्या काळोखान भितर रावन झुजल्या. असलें आमच्या चुकीचें. देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पदविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थना. सर्पद्वेदारा सासणाच्या देवा, जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारोप फावो त्या मनान करून तुजें बोगसणें आमी जडूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुंव्यानो म्हजें आयकून घेयात. पयसुल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मोचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सावन ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोतयांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर.
तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों, हांव निर्फोळी वावुरलों. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरोयलो. तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजे हक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेची पोत्तून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक पोत्तून हाडल्यार पावो ना. पूण प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड कोत्तलो. देवाचें उतोरें. जबाब, म्हजे ओंठ तुजें प्रामाणीकपण परगडटले. जबाब, म्हजे ओंठ तुजें प्रामाणीकपण परगडटले. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फोटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रामाणीकपण परगडटले. सर्वेस्पोर, म्हजें खोडोप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खोडोप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नोश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रामाणीकपण परगडटले. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवासो. म्हजे तोन्ने पिरायेंतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यान सावन तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रामाणीकपण परगडटले. म्हजें ओंठ तुजें प्रामाणीकपण परगडटले. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतले. देवा, म्हजे तोन्ने पिरायेंतान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रामाणीकपण परगडटले. उद्गार. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक वतात तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू खोंती बरीच जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसलो. देखून सिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता. ताणें आपली तोकली जेजूच्या ओड्ड्यार बागावन ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण? जेजून परतीपाड केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं पोंगटेची गांठ आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल, अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें.
म्हणटूच हुंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. तो भायर वेतूच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवन करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतीपाळ केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोत सांगता, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, 2 बाजू, उजवाड आनी काळोख, दोग जाण आमचे मुखार वेचून काडपा सारके, जेजू आनी देंवचार. आयज आमकां शुभ वर्तमानांतूय हे दोग जाण शिसांची खेरीत खबर मेळटा, जुदास आनी पेद्रू. आमचें जोण एकल्याचें जिवीत भाव भयणीनो आयज आमी पळयत जाल्यार कितें विचून काडटा, खंयसर वेता, कोणा सारकें आमचें जिवीत, कितें आमकां मेळटा, जायते असले प्रश्न आमकां आसतले. जेजू जेवणाक बसलेलो आसतना जेजू उक्तेपणी आपल्या शिसां लागीं उलयलो आनी ताणें सांगलें, तुमचे मदलो एकलो म्हजो घात घेतलो. जरी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हो घात घेवप ताणें गरजेचो कसो जाला, कित्याक ताका सांपडावन दिवंक जाय आनी जेजू आतां आपली कोश्टांची वाट चलूंक ताका तांच्या हातान, म्हणजे ह्या जुदेवांच्या हातान आनी त्या उपरांत मागीर रोमकारांच्या हातान ताका घालपाक जाय. हें सगळें करता आसतना विचून काडपाक जुदासा लागीं घोडेक सोयेक आसलो. जेन्ना हो उंड्याचो कुडको ताणें घेतलो तेन्ना ताचे भितर सैतान रिगलो. जायते फावटी हें आठवेंच कशें दिसता. जेजूच्या मासा रोगतान वांटो घेतल्या उपरांत आमचे भितर पवित्र आत्मा येवपाक जाय. हो जेजू आमकां कितेंय दिता जाल्यार तें आमी घेता तेन्ना आमचे भितर पवित्र आत्मा रिगपाक जाय. जाल्यार हो देंवचार खंय धांवन आयलो. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूच्या उंड्यान वांटो घेवंक गेल्लो तेन्ना जुदासाच्या मनान वांकडें आसलें. जुदासाची मांडणी, जुदासाचो प्लॅन वेगळे तरेचो आसलो आनी हो प्लॅन करीत भशेन घात घेवपाचो, जेजूक धरून दिवपाचो. ताचो परिणाम कितें जातलो, धरून दिल्या उपरांत मागीर जेजूचें कितें जातलें, शिसांचें कितें जातलें, आपणाचें कितें जातलें, हें घोडे जुदासान पयलें चिंतूकूच ना. पूण चिंतलोलें जेजूचो घात घेवपाक, म्हणजे 30 नाण्यांक जेजूक दाखोवन दिवप, हो जेजू ताका धरात. थोडे फावटी अशें दिसता जेजूक अडको नासले गाये. हे जुदेव आसात ते जेजूक अडकताले, तांच्यांनी दाखोवंक जायनासलो हो जेजू धरात ताका म्हणून त्या शिपायांक दाखोवंक जायनासलो, ताच्यानूय जातालो. जाल्यार आमचे मुखार खेरीत भाशेन जुदास हाडून दवरला, जो जेजूच्या शिसांतलो आनी जेजूच्या शिसांतलो जावन तो मांडणी काडटा हे 30 नाणे घेवंक आनी जेजूक विकूंक. आनी ही मांडणी काडलेली आसतना जायते फावटी ही मांडणी काडलेली आसतनाय आपूण जेजू बराबर आसा म्हूण दाखयता. आनी देखूनच हे भाशेन कोण करतात तांकां आमी जायते फावटी जुदास म्हणटा. हें आमी घोडे आमच्या जिवितांत जायते फावटी पळयता.
दाखयता आसतना जायते जाण आमचे बराबर आसा, आमच्या सांगाता आसा, आमचे बराबर वावर करतात, पूण फाटल्यान दुस्मानाचे वाटेन आसा, जे कोण वायट करतात तांचे वाटेन आसा. ह्या गेल्ल्या एलिसावानी पासून जायते जाण कोण उमेदवार बसलेले तांकां जायते जाणांक अशें दिसलां की आमचे बराबर जुदास आसा. सांगता आसतना आमचे बराबर आसा म्हणला, पूण प्लॅन दुसरे भाशेन काडला, तांकां आमी जुदास म्हणटा. भाव भयणीनो, विचून काडलें. आनी हें विचून काडलें तें कितें? उजवाड आसा तो विचून काडूंक ना, काडोक आसा तो विचून काडलो. जेजू उजवाड, पूण देंवचाराक विचून काडलो. आनी ज्या वेळार ताणें हो जेजूचो उजवाड दिवपा सारको उंडो आपल्या हातान घेतलो आनी तो शेवलो, तेन्ना ताचे भितर देंवचार रिगलो. सेवियर इज वेटिंग टू एंटर युअर हार्ट, हें आमी गायन करता. देंवचारा विशीं आमी केन्नाच गायन करिना की देंवचारूय रावता आमच्या काळजान भितर सरूंक. आनी केन्ना तो भितर सरता? जेजू भितर सरता जेन्ना तूं दार ताका उगडटा. तुजे कुशेन तूं जेन्ना दार उगडटा तेन्ना जेजू भितर सरता. जबरदस्तीन जेजू खंयच कोणाच्याच जिवितान भितर सरना. देंवचार केन्ना भितर सरता? ज्या वेळार आमी उजवाड नाकारता, ज्या वेळार आमी जेजूक नाकारता, वा ज्या वेळार आमी जेजूक भितर सरूंक दिना, तेन्ना देंवचार आपूण भितर सरता. ताका कोणाची परवानगी नाका, ताका कोणाचें पडलेलें ना. तुवें यो म्हणला वो ना म्हणला तें ताका पडलेलें ना. पूण जेजूक जेन्ना तुवें नाकारलो, वेन यू रिजेक्ट जीजस, त्या वेळार देंवचार ऑटोमॅटीक भितर सरता. जाल्यार जुदासान जेजूक नाकारलेलो, वो रिजेक्ट केल्लो, ताका विकून दिवपाची ताणें मांडणी केल्ली, आनी जेजू बरोबर तो जेवणाक वांटो घेतालो. त्या वेळार जुदासाच्या काळजान देंवचार भितर सरलो, ताच्या जिवितान भितर सरलो. आमच्याय जिवितान असोच भितर सरूं येता. आमी जेन्ना जेजूक नाकारता, जेजूक पयस करता, तेन्ना देंवचार भितर सरता. पेद्रूय जेजूक नाकारतलो. ताणें पूण मांडणी काडलेली ती जेजूक विकून दिवपाची न्हू. ताणें मांडणी काडलेली, तूं खंय वेता थंयसर हांव तुजे बराबर येतलो, तुजे पासत हांव जीव दिवंक पासून तयार आसा. मांडणी काडलेली ताणें जेजू बराबर रावपाक. तो वसोक पडलो, ताणें जेजूक नाकारलो. कोम्यान साथ घालचे पयलीं 3 फावटी ताणें जेजूक नाकारलो, जेजून सांगलेलें तशें. पूण ताचे भितर देंवचार सरूंक ना. कित्याक ताणें जेजूक ताणें नाकारून भायर उडोवंक ना, पूण आपले असोक्तायेन तो पडलो. आनी ज्या वेळार आपूण तो असोक्तायेन पडलो आनी कोम्यान साथ घालो, तेन्ना पेद्रून मानून घेतलें. तो रडलो आपलें पातो. देंवचाराक भितर सरूंक दिवंक ना. आपलें मन बदल्लें, मन परिवर्तन केलें. आमच्या जिवितांत जरी तर देंवचार भितर सरता, कित्याक आमी जायते फावटी निबोर मनाची. आमी चुकी करता, चुकी आदारता, आमी वायट म्हूण आमी जाणा, पूण आमी मन बदलूंक तयार ना. तेन्ना देंवचार भितर सरलो. आनी मागीर एक फावटी देंवचार भितर सरल्या उपरांत निसंटन. जुदासाचें कितें जालें तें आमकां खबर आसा. जुदासान आपणाचो जीव घेतलो. डिस्ट्रॅक्शन, सेल्फ डिस्ट्रॅक्शन. खरेपणी हें ताचें डिस्ट्रॅक्शन, ताचें निसंटन आसा तें देंवचारान केलें. कित्याक ताणें देंवचाराक भितर येवंक दिलो. पेद्रूचें निसंटन करूंक देंवचाराच्यान जावंक ना, कित्याक पेद्रून देंवचाराक भितर येवंक दिवंक ना. तर आयज भाव भयणीनो, आमचेय मुखार आसा जेजू आनी देंवचार, उजवाड आनी काडो. विचून काडपाक जाय आमी आमचें जिवीत सांबाळून उरतलें काय निसंटन जातलें. आनी जें कितें आमी विचून काडटा भाव भयणीनो, तें आमचें सगळें घडटा. कित्याक आमकां विचून काडपाक देवान पदवी दिल्या. तर जेजू आमच्या जिवितांत जरी तर भितर सरलो जाल्यार आमकां भिरांत ना. पूण जरी तर देंवचाराक आमी इल्लोसो पासून जागो दिता, ओ जेजू कडलीं आमी पयस वेता, जाल्यार देंवचार रावता. इगर्जेंतली भायर सरता म्हणल्यार देंवचार रावता. आमी रेतिरांच्या जाग्यार जावन भायर सरता म्हणल्यार भायर देंवचार रावता आपूण भितर सरूंक. तर आमच्या जिवितांत देंवचाराक ही एंट्री आमी दिवची न्हू, अप्रवेश करूंक ताका दिवचें न्हू. ह्या पासत कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां आसा. आमची पातकां मानून घेवंक, तांचें बोगसणें मागूंक आनी नवें जिवीत सुरू करूंक. पेद्रून नवें जिवीत सुरू केलें, जेजू पासत मेलो. जुदास ताणें आपलें मन बदलूंक ना. ह्या पासत जेजू पासत न्हय, पूण काळोखान मेलो. तर आमकांय उजवाडाची मनशां कर, आमकां जेजूचे खरें पाटलावदार कर आनी देंवचाराचेर आनी काळोखाचेर जैत व्हरूंक
आमकां जेजूचो उजवाड फावो कर म्हणे भेटेन मागुया. गायन करूया C25 पेज नंबर 39. C25. बापा नाम शेलागी देवून तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुझी भुरगी आमची प्रीतो कोता वेदी तिचेर तुका तुझ्या उदारपणांत संसारांतली सोरवां सोसनी मोगाल बापा घे तूं मानून हे सामकेले ओढून तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखांचो ताटान कालची निदा घालून तुका आमचे मोगाल बापा घे तूं मानून हे सामकेले ओढून ताटान कालशीन दितां घालून तुका आमचें म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल. कोश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवट्टा. हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजी मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या खुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. मनसोरती तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. मनसोरती तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या खुर्साली पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. खंयचे वाटेन तूं आसाय, काडोका वाटेन काय उजवाडा वाटेन, देंवचारा वाटेन काय जेजू वाटेन. आमी विचून काडून उजवाडान रावूंक आनी जेजूचें जिवीत जोडूंक कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवी संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
म्हज्या जेवणाक केल्यात बापून कुशी बसत म्हज्या कुडी रोगतान कुशी दादो सायात म्हज्या जेवणाक केल्यात बापून कुशी बसत म्हज्या कुडी रोगतान कुशी दादो सायात जेजू जिवीत तुझे सगळी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सगळी जिवीत आमचे मुंडो मोडून वाडटात जिवान बरोवन वचत तुमी चुंडो जायात दुसऱ्यांक जिवान बरात उंडो मोडून वाडटात जिवान बरोवन वचत तुमी चुंडो जायात दुसऱ्यांक जिवान बरात जेजू जिवीत तुझे सगळी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सगळी जिवीत आमचे आपल्या खाशापुताक लेगून देवान वाटावंक ना पूण आमासो मेस्तां पासत ताका सोडून दिलो प्रार्थुया कोनवाड्या बापा आमच्या आत्मीक उदारपसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रोगत दिताय हें सोडवणीचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासनीक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन फाल्यां बुधवार आनीक आमी आमची सुमान सांताची तयारी करता फाल्यां सांजेर आमी इगर्जेची आनी इगर्जेचे भोंवतणीची साफाई करतल्या एक सयेक आमकां सगल्यांक आमचो हो इल्लोसो वावर आख्खें वर्सभर आमी केन्नाच इगर्जेची साफाई करूंक येना आमी आनी कोणाक करूंक लायता पूण हो एक सयेक आमी खेरीत भाशेन घेवपाक प्रयत्न करुया आमच्या हातांनी आमची इगोर्ज आनी आमचे इगर्जेची भोंवतण साफ करपाक हो प्रयत्न करुया फाल्यां सांजेच्या वेळार तुमी तुमचे जोणेकल्याचे इन्स्ट्रुमेंट जे लागतात जावं सान्नी जावं मोपज आनी जावं कोयत्यो भायल्योय वस्तू निवळ करपाक जाय सान्नी हें सगळें घेवन तुमी येवचे आनी तुमची इगोर्ज तुमचे इगर्जेची भोंवतण साफ करपाक तुमचे हात बोट घालचे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार गायन करुया I-32 पेज नंबर 135 I-32
तुझी पवित्रताय सूर्यावली फाता तोरी हांवें तुका अपमान केलोय देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी